नवे शिक्षणीक वर्ष सुरू जालें। गोंयभरची स्कुलां सुरू जाली। नवो युनिफॉर्म, नवे दप्तर, नवी पुस्तकां। शिक्षकूय थोडे नवे। भुरग्यांनी नवे तरेन स्कुलाचो पयलो दीस केलो। चडशीं स्कुलां पयलो दीस आशिल्ल्यान इंटरवलाक सुटलीं। ब्रेस्तारा सावन गाडी रुळार। अंदुसान स्कुलां मदली सुटी सोडून 5:30 वरां चलपाची। मात पयल्या दिसा हे फावट पावसाची खातड ना। आसर करून पावसान भुरगीं, पालक आनी शिक्षकांचेरूय उपकार केलो। पळयात शाळेचो पयलो दीस। येऊंक ना ते काय ना हय हय फर्स्ट डे नवे पार्टनर मेळे बरे उलोवपाक बी बरें आसा very nice like all my new friends all of them new classmates new teachers and after 2 months no school starts my new friends my new class teachers everything I like them म्हाका बरें दिसलें आमकां काय शिकोवंक ना पण आमकां कितें कितें विचारले क्वेश्चन्स कितें केले nothing in the starting day to see nice friends आज बरें आसलेलें काय शिकोवंक ना टिचरां मेळ्ळीं मेबी बीन कितें कितें विचारलें कितें केलें म्हणून वेकेशनान बीन अशें विचारलें सोमारा राती गोंयभर आयिल्ले वादळी वारे आनी पावसान उत्तरेंतल्या 5 तालुक्यांक बरोच धपको दिलो। वता वता थंय रस्त्यार झाडां आनी लायटीच्यो वायरी पडिल्ल्यो। येरादारी आनी वीज पुरवण विस्कळीत जाली। घरां, गाडयो, दुकानांचेर झाडां पडलीं। बार्देश तिसवाडीन कितल्याशाच वाठारांनी लायट गेल्ली ती अजूनय सारकी जाग्यार पडिल्ली ना। लायट नाशिल्ल्यान उदका पुरवणेचेरूय परिणाम जाला। वीज खात्याची पावसा पयलींची कामां शेळेल्यात। गोंयभर सोमारा राती उसरा अकस्मात घोग्यांनी पावस सुरू जालो। पावसा बरोबर जोगला आनी वादळी वारे मारिल्ल्यान घरादारां, झाडां, गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला। उत्तरेंतल्यानूच फायर ब्रिगेडीक 200 कॉल आयले। बार्देस, तिसवाडी, दिवचल, सत्तरी आनी पेडणे हे उत्तरेंतले 5 तालुक्यांक वादळाचो फटको बसला। सगळ्यांत चड परिणाम जाला तो बार्देशाचेर। ऑलमोस्ट तिसवाडी, बार्देस, Bicholi, Satari and Perne Taluka is fully affected. Wind current was too much. Heavy opposite direction wind was. Our double circuit line at Painwada TV, which is feeding to Nachnola and Porori stations, Nachnola, Porori and Saligao station, main line, that 2 poles were damaged, fallen down. Now that is rectified. That was the major fault at Bardas. In addition to that, many locations, maybe 60-70 cases refalling was there and a few cases poles were broken. That everything is almost getting restored now. Now reports are saying that almost everywhere they are getting it completed. दिवचलमया वाठारान मंगळारा फातोडेर एका घराचेर झाड पडले। हो वाठार कस्टोडियन मालमत्तेन येता। ह्या वाठारान परत परत झाडां पडत असतात। उपजिल्लोधिकाऱ्याक कळयला पण कांयच उपेग ना। इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ल्यान झाडां मारूंक मेळनात। पत्रे पळय जाले, कुडी जाली ती जाली आनी खूब लुकसाण जाली। कमीत कमीत लाखभर आमकां लुकसाण जाली। आमच्या मये गांवांत ही अशीच मोठी मोठी झाडां आहा आनी हे आमकां मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की खूब कडी आमचे आतां हेच आतां 2-3 फावटी वाद फक्त कस्टोडियन पावणे पुरते पयशे घेता तेजी साफसफाई झाडांची करिना झाडांचे मेंटेनन्स नासल्या कारणान ही झाडांची मोठ्या प्रमाणात हानी जाल्ली आसा। पणजे पावसान बरोच नेट धरलो। पावस आनी गडगड मारिल्ल्यान पणजेंतल्या कांय वाठारांनी राती सावन दनपार मेरेन लायट नाशिल्ली। म्हापशा धरून बार्देशांतलो चडसो वाठार आनी तिसवाडींतल्या वाठारांनी लोकांनी रात जागून काडली। अराउंड आमकां टोटल 141 नंबर्स ऑफ कॉल्स आयिल्ली आसा। एरिया आसा पेंजीम, पिलेन आनी म्हापसा इतली एरिया। 141तले आमी आतां पासून टोटल 61 कॉल्स क्लियर केल्ली आसा। सांताक्रूज एका घराचेर झाड पडलें। राती वारें येवन ही चींच घरार पडली आमच्या आनी फूल घर सामकें जमीन दस्त जावपाच्या हाजेर आहा तें सगळें वयर पाशे बिचे मोडून सगळें नळे बी मोडून वंटी पासून वाजल्या। ताळगांवा एका दुकानाचेर झाड पडलें। दुकानाचे पत्रे मोडल्यात। एक आंबो आमच्या मॅक्सी वेगासाच्या घरार पडलो तेन्ना आमी एका
फायर ब्रिगेडीक कॉल केलें तेन्ना फायर ब्रिगेड म्हणाली येता, पूण अजून सकाळ दर्यान आनीक परतून केलो ते आमी व्हडल्या कॉलाक गेले म्हण लागले तेन्ना रोखडे येता आमी. म्हापशा, मयड्या, करसवाडो, शिवोले, रेवोड्या, पिर्णा आनी लागसरच्या वाठारांनी कितलीशींच झाडां पडल्यात. झाडां लायटीच्या वायरींचेर पडिल्ल्यान खांबे मोडले. रात्री 11 वाजता 2 माड रुमावर पडले. 3 रुमाचे सगळे हे तुटले. जवळजवळ 9 ते 10 पत्रे तुटले आणि सगळं ते खोली वगैरे सगळे कसं खाटीवर ते पडल्या. राती 11 सुमार बरो कहो आनी हांव गाडी दवरलेली आनी भितर घरान येयलो म्हणटा बरो कहो जालो तो हो आंबो मोडलो आनी समतो घरार पडलो भितर फ्रीज गेली. मान्सून 5 जूनाक केरळान पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आज भी इसकी थोड़ी संभावना है, लेकिन इतनी संभावना नहीं है कि विंड इतनी ज़्यादा रहे, लेकिन कुछ थंडर डेवलपमेंट हो सकता है आज भी विद इन नेक्स्ट 24 एंड 48 आवर्स ऑल्सो. तो ये एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी. अभी जब तक मानसून सेट नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा. मानसून की अभी पोजीशन ऐसी है कि केरला में अगले 2 या 3 दिनों में केरला में सेट होने की संभावना है. उसके बाद फिर आगे जो बढ़ेगा मानसून करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.